फोंडें म्हालाच्या बोरी पंचायतीत पंचायत मंडळाक लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर अपयश आयिल्ल्याचे दिसून आयलां। कोयर उदकाची पुरवण तशेंच हांगाच्यो ज्यो जमिनी आसात त्यो बिगर गोंयकारांक विकपाचे प्रकार लेगीत उक्ताडार आयल्यात अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परबान तिडक उक्तायली। शुक्रारा बोरये पंचायतीक अचकीत भेट दिल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या सगळे प्रश्न ग्रामसभेत मांडून लेगीत कोणूच हे काना मनार घेना, देखून हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आता आम्ही बोरी पंचायतीन आसा, हेच्या पयलीं आमी निरंकाल बेतोडा पंचायतीन गेल्ले, थंयसरूय सेक्रेटरी नासलो, सरपंच नासलो, सेक्रेटरी लिवेर गेला खंय, हांगा येयले जाल्यार हांगाय सेक्रेटरी सध्या ना आनी सरपंचूय ना। हांगा कितलेशे लोक येतात वयतात, लोक येता वयता। आतां आमी रावले हांगा 15-20 मिनटां पळयता जाल्यार कितले लोक येतात आपल्या कामाक आनी परते वयता। सो हे जे फंक्शनींग जे आसा, हे फंक्शनिंगाचेर एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा की हेतून सामान्य जनतेक जो हो प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा हो सरकार, जाल्यार हांगा जे प्रशासन आसपाक जाय ते प्रशासनूच हांगा ना। सो लोकांनी वचपाचें कोणाक, खंयसर वचपाचें? हांगा जेन्ना ग्रामस्थ आमचे आसा, आमचे रेव्होल्युशनरी ज्या गांवान आसा बोरये, ते विशय मांडटात, ग्रामसभेक उलयतात, ग्रामसभेक मांडटा तेन्ना चडशा टायम तांकां जो रिप्लाय मेळपाक जाय, जो प्रॉमिस मेळपाक जाय ते मेळना, आश्वासन मेळपाक जाय, नाजाल्यार जो रिजल्ट मेळपाक जाय तो तांकां हांगाली ग्रामसभा ती दिना। हांगा आजून मेरेन उदकाचो प्रश्न आसा, ते उदकाचो प्रश्न सॉल्व जाला म्हणून सांगलेले, पूण आमकां लोकां कडल्यान कळटा की तो उदकाचो प्रॉब्लम आजून सॉल्व जाल्लो ना। आमी ते वाड्यार वयतले, थंयसरूय आमी तुमकां व्हिडिओ काडून दाखयतले की लायव्ह एक्चुअली तो इशू आहा तो सॉल्व जाला काय ना। हांगा गार्बेजचो इशू आसा, तशें बाकीचे हांगा मेजर जो इशू आहा तो म्हटल्यार ह्या ग्रामपंचायतीन तो म्हटल्यार प्लॉटिंग। हांगा जो जमीन आसा ते जमनी हांगा कोणे कोणे घेतलेले आसा, प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसा, नालकोमदाद आहा, आनी त्या प्रॉपर्टींचेर हांगा कितें करतात, हांगा प्लॉटिंग चालू आसा आनी ते प्लॉटिंग करून हांगा भायल्या लोकांक विकप चालू आसा। आनी हेतून कितें आतां गांवाची डेमोग्राफी आहा ती चेंज जायत आसा। बोरयेचे ग्रामपंचायती बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार फाटली ग्रामसभा जाली, ते ग्रामसभेक आमी भरपूरशे इश्यूज घातले जे उदका बद्दल घातलेले। तशेंच गांवान जो गांव आतां आसा, जो रुरल एरिया म्हणून एक आमचो गांव आसा, तो अर्बनायझेशन जावपाचे वाटेर आसा, होय प्रश्न घातलेलो हांवें आनी हेजेर उलयलेलें। तर सेक्रेटरी म्हणपा लागलो की तूं जर कितें आसा जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबल आसतलो काय म्हणून डायरेक्ट म्हाजे टार्गेट केल्लो तेणें। तर हांव इतल्याच लोकांकय बी सांगपाक सोदता बोरयेच्या लोकांक की बाबा हे खंय तरी आमकां सिरियस घेवचें पडटलें। अशेंच तर मेगा प्रोजेक्ट येत रावले जाल्यार आमचें अस्तित्व काबार जातलें, गांवांत आमच्या गांवचे लोकांचें अस्तित्व काय उरपाना। जे गांवचे भायले जावं मायग्रंट येतले, हांगा बिल्डिंगांनी रावतले आनी ते हांगा बोरी गांवचेर राज्य करतले। तशेंच उदकाचो इशू हो इम्पॉर्टंट इशू आसा। आमकां जेन्ना 24 वरां उदक मेळटालें, आतां खंय तरी इल्लें कमी जायत आसा, 1 वर 2 वर अशें इल्लें कमी जायत आसा।